गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. श्रावणाची जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना खंय ना खंय आमचे सगळ्यांचे मनान एक उमेद असता की चवथ लागीं पावली, चला चवथीची तयारी करूया. आनीक ह्याच उमेदीन जेन्ना नागपंचम जाता आनीक जशी जशी चवथ लागीं येता तेन्ना प्रत्येकाक अशें आपल्या मनाक एक हुस्को आसता की आपले घरान जो गणपती बाप्पा येतलो तो तेजी मुर्ती कशी आसची. आनी प्रत्येकाच्या मनान हुस्को आसता आनी ह्या हुस्क्याक लागून प्रत्येक मनीस आपली मुर्ती पळोवपाक येता. जाल्यार आयज आमी आसा सांतेनीज हांगा ह्या चित्रशाळेन आनी तुमी हांगा पळोवंक शकतात की डिफरंट तरेची वरायटी ऑफ म्हणटा तशी गणपतीची मुर्ती हांगा आसात. आनीक हांगा पळयल्यारूच एक अशें दिसता की चवथीची एक अशी चवथ लागीं पावली आनी चवथीची जी उर्बा आसा ती खंय तरी आतां फील जावपाक लागलेली आसा. आनीक तुमी हांगा पळोवंक शकतात की डिफरंट तरेचे इको फ्रेंडली म्हणटात तश्यो हांगा मुर्ती आसात आनी विविध तरेच्यो मुर्त्यो ज्यो तुमी आपले घरान बसोवंक सोदतात. जाल्यार आतां ज्यो मुर्ती आसात हांगा आसनाचेर बसलेली मुर्ती तुमकां पळोवपाक शकतात. मागीर काही मुर्ती आसात ज्यो फुलांचेर बसलेल्यो आसात, काही मुर्ती आसात ज्यो अयोध्येची ते स्पेशल अशें हें चित्रीकरण केल्लें आसा आनी अयोध्येचे राम मंदिराच्या मुखार मुर्ती दवरलेली आसात. तर पळोवया ह्या कार्यशाळेन कितल्यो अश्यो विविध अश्यो मुर्त्यो आमकां पळोवंक मेळटात त्यो. तर आमच्या मध्ये आता आसात शनाया आर्ट्साचे ओनर बाब सिद्धेश देसाय. येवकार सर तुमकां. सर कितले वर्स जाली तुमी ह्या बिझनेसान आसा? आमी जवळ म्हणजे हांव म्हणजे म्हाजो पप्पा बीन करतालो हें. हांव जवळ म्हणजे आमी सगळे जाण मेळून एक 16-15 वर्सां जातली. आतां गणपतीची मुर्ती हाडप आनी गणपतीची मुर्ती चवथीच्या दिसा विकप हितून कशें कितें तुमकां अशें दिसता? म्हटल्यार एक स्पेशल अशी फिलींग येता आसतली. स्पेशल फिलींग म्हणजे कशें आमी पयलीं आमचो पप्पा करतालो तेन्ना कशें आसतालें की आमी एक तर श्रावण म्हयन्यान म्हणजे आमकां एक म्हणजे कोणाच्या घरान गणपती आमचे ना श्रावण म्हयन्यान आमी म्हणजे अशें भायर बीन कांय करना म्हणजे श्रावण म्हयन्यान आमी एक बरो म्हणजे एटमॉस्फियर एक वेगळो करपाक म्हणून आमी तो तेन्ना एक सुरू केल्लो. तेन्ना आमी चड व्हडले करूंक नासले. तेन्ना कितें 10 काय 12 कितें गणपती. तेज्या नंतर मागीर थोडे जाण पळयलें आमकांय तुवें हें करूंक ना कित्याक म्हणून अशें पप्पा कडल्यान तें जावपाक लागलें. तर मागीर ते पप्पा म्हणजे आमी स्टार्ट केलें. सो आमी स्टार्ट केल्लें तेन्ना आमी कितले एक 340 कितें मुर्त्यो चालू केल्ल्यो. तेज्या नंतर मागीर लोक आमचे कडेन खूब आकर्शीत जावन येवपाक लागले. हांव पयलो म्हणल्यार आमी स्वताहून घरांतल्यान आमी म्हणजे कलाकारांतले हितून आमी वयर सरले. आमी तुमकां खबर आसतलें आमी बाकीचे खुबशे इव्हेंट्स गव्हर्मेंटाचे करता म्हणजे शिगमो कार्निवल इफी बीन तेन्ना म्हाजे खूब जाण भुरगे आतां म्हाजे कामाक आसता तेतून आमची एक टीम जाल्ली आहा. ते टिमींतल्यान प्रत्येक वर्सा आमचें कशें आसता आमचे गणपती लोक केन्ना येतले काय म्हणून रावतात. सो ते आमी आतां कशें आमचे गणपती जवळ जवळ आतां 690 पावले. अंदू 690 गणपती आहा. सो प्रत्येक वर्सा आमचे 50-40 लोक अशे वाडत आसता आनी तितून कितें मजा येता एक चवथीचो एटमॉस्फियर कसो दिसता आनी लोक मागीर आमचे कडेन खूब आकर्शीत जावन रावता आमच्या गणपती ती पळोवन चड मजा येता. आनी अंदू आमी अशें केल्लें आसा की अंदू आमच्या लोकांनी येवन गणपती पळोवचे आनी रेट्स पळोवचे. अंदू हांव 100% म्हणजे लोक जर आमचे खूब जाण हें करता की दुसरे हें करतात दुसरे अगर तेजे ते प्लास्टराचे हाजे म्हणजे एकामेक हांव दुसऱ्यांक करिना. खूब जाणां जर तयार दिसता तांच्यांनी येवन पळोवचें. हांव प्रत्यक्षात हेंय दिता की आमचे शाडू मातयेचे म्हणून हांव दाखोवंकूय शकता उदकान घालून. इतलो म्हाका कॉन्फिडन्स आसा म्हणून आमी इतलीं वर्सां जालीं विकता. दुसरें म्हणजे इतलीं वर्सां जालीं तेन्ना आमच्या हाका लोक रावता. अंदू आमी रेटूय आमचो मुद्दम पळोवचो लोकांनी वार्षिक कमी आसतात अंदू आनीक कमी केला आमी ते हितून. आनी अंदू आमी मकरां बीन करपाचें आसा इको फ्रेंडली मकरां बीन आनी 4-5 दिसांनी आमीच करतले. आमचें चालू आसा म्हणजे म्हाजेच आर्टिस्ट बीन येवन करून आमी चालू करतले. अंदू आमचो रेट बीन लोकांनी पळोवचो येवन. हांव आतां हेजेर सांगना मागीर कितें आतां प्रत्यक्ष लोकांनी येवन पळोवचो आमचो रेट कितलो कमी आसा पळय तो. जेन्ना कोणी आतां सकाळचे आपले घराक गणपती व्हरपाक येता तेन्ना ते एक प्रथा अशी आसता ती आनी प्रत्येक खूब एक वेगळेशें एक दिसता तेन्ना भावनेन येतात. म्हणजे तूं म्हाका म्हणजे नाल आनी पोट दिता तय दिता तो एक मान बीन मेळटा तो पळोवन आनीक बरें उमेदीन हें दिसतात. आनी आमकां चवथी दिसा आनी चवथीच्या आदले ते गणपती व्हरपाक येता खूब लोकांची मजा आमकां खूब जाणांचे ब्लेसिंग्सूय आशिर्वादूय बरें मेळटा. आनी तुमची घरा जेन्ना चवथ जाता तेका तितून खंय तरी डिले जाता अशें बीन कितें जाता? हय आमचें कशें जाता की म्हाजो तरी ताळगांवूच गणपती म्हणजे तालिगांव लागींच आमच्या सकाळची संक पुजा आसता. सो ती पुजा केली की आमी हांगा येता. एक बरें कितें जाता हेच्या खातीर आमचो गणपती बेगीन घरा कडेन लागता.
लेट जाला जाल्यार हांगा लोकांक आमकां लेट जाता मागीर सगळे टिचर म्हणून आमचो सकाळी 5:30 संग आमचो गणपती पुजेक लायलो आमी सकाळीं हांगा येता. हय, थँक्यू सो मच सर. थँक्यू व्हेरी मच. जशी गणरायाची 108 नांवां आसात तशीच तेंचे वेगवेगळे रूप आमकां हांगा ह्या चित्रशाळेंत पळोवंक मेळटात. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की कशे वेगवेगळे रूप हांगा वेगवेगळे हेचेर मॅसेज दिवन अशे बसयल्ले आसात. हांगा तुमी पळोवंक शकतात राम, हनुमान आनीक तेजे आसनाच्या मुखार गणपती. एक सुंदरशें आसन केल्लें आसा आनीक फाटल्यान अशें अयोध्येचें अशें हें दाखयल्लें आसा. अयोध्येची मावली म्हणून बरयल्लें आसा तें तुमी पळोवंक शकतात. मागीर तशेंच आमी फुडें पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात महादेवाचो जो रुद्र अवतार म्हणटात तो हांगा गणपतीन धारण केल्लो आसा. रुद्राक्ष घातलेली आसात. मागीर गळ्यान सोरोप आसा. फूल असो महादेवाचो असो हो रुद्र अवतार जसो आसा तो आसनाचेर बसयल्लो आसा आनी फाटल्यान नंदीचें आसन केल्लें आसा. नंदी त्रिशूल लावन तेजें आसन केल्लें आसा. तर हें सुंदर असो 4-4.5 फुटाचो ही मुर्ती आसा. मागीर तशेंच हांगा फुडें हें बीन एक सुंदर अशें आसन आसा आनीक मुर्ती सुद्दां बरी व्हडली मेळिल्ली आसा. ही बीन तशीच 4.5 फुटाची ही मुर्ती आसा. मागीर तेजे फुडें पळोवपाक गेले जाल्यार हांगाय बीन नंदी बरोबर गणपती आमकां दिश्टी पडटा. नंदी बरोबर तेणी महादेवाचो अवतार असो दाखयल्लो आसा आनीक सारकें असो सेम तेका ब्लू कलर मातसो पाशली दिल्लो आसा आनीक नंदीचेर बसलो अशें दाखयल्लें आसा. सो होवूय आमकां एक गणपतीचो अवतार हांगा पळोवपाक मेळटा. जाल्यार तशेंच मागीर हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार आसनाचेर सारको असो विराजमान जाल्लो सारको असो बसलेलो असो आमकां गणपती पळोवंक मेळटा. आनीक मागीर तेजे फुडें पळोवपाक गेले जाल्यार गरुडाचेर बसलेलो गरुड आसनाचेर बसलेलो गणपती. जी बरी व्हडली मुर्ती आसा तिवूय पळोवंक मेळटा आनीक तेजे मुकुटाचे वयर शेशाचो अवतार आसा. थंय शेशाचो अवतार असो दिल्लो आसा तो सुंदर अशें पळोवंक मेळटा. तर तुमी हांगा पळोवंक शकता जे टिटवाळा जे गणपतीचें देवस्थान आसा त्या मुर्तीचें हांगा रेप्लिका केल्लो आसा. तेका तुमी पळोवंक शकतात कशें सुंदर अशें सजयल्लें आसा. आनीक ह्या गणपतीक म्हणटात दिता घेता गणपती म्हणटात. म्हणजे तो आशिर्वाद दिता तसोच ह्या हातीन आपल्याक मोदक घेता. सो त्या हेतून हो हांगा दवरलेलो आसा आनी तेजे सजावट तुमी पळोवपाक शकतात जाल्यार सुंदर अशी आसा. आनीक तेका सारके अशे गोल्डन सगळे जे ज्वेलर आसा ती सगळी घालून तेका असो सजयल्लो आसा. मागीर तेजे मुखार गेले जाल्यार हांगा तुमकां दिसता जो बाळ गणपती जो शिवलिंगाचे बरोबर आसा आनीक तेका हांगा जे रुद्राक्ष बीन मणी आसात ते सगळे हांगा घातलेले आसात. जाल्यार मागीर हांगा फुडें जेन्ना वयतात तेन्ना केदारनाथाचें जें देवस्थान आसा केदारनाथाचें जें देवूळ आसा तें फाटल्यान दवरून फाटल्यान महादेवाचो हें मुर्ती आसा आनीक तेजे मुखार तेजे पांया कडेन हांगा गणपती बसलेलो आसा. तशेंच मागीर आमी आतां पळोवपाक या सो ही मुर्ती आसा ती लालबागचा राजा ती हांगा 1.5 फुटाची मुर्ती हांगा सुंदर सजयल्ली आसा. जो लालबागचा मुंबई राजा बसलेलो आसता त्याच प्रमाणे हांगा ती बसयल्ली आसा. मागीर हांगा हे जे अयोध्येक जे राम मंदिराचे जे हें आसा थंय हांगा फाटल्यान रामाची मुर्ती दिल्ली आसा आनीक राम मंदिराच्या मुखार हांगा गणपतीक बसयल्लो आसा. ही मुर्ती अरावंड 2.5 फुटाची ही मुर्ती आसा. आनीक तेजे बरोबर गौरीची तुमकां हे फेस गौरीचो हांगा तुमकां मुकुट मेळटा. आनीक तशीच हांगा आनीक अशी व्हडली अशी मुर्ती तुमकां पळोवंक शकतात. बाय तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सान्वी हंडेपारकर. ओके. आनी तुमी खंयच्यान येयले? हांव फोंडेच्यान आयला. फोंडेच्यान? हय. सो फोंडेच्यान तुमी सांतिनेज येयले? हय, आमी वर्सान वर्स हांगच्यानूच व्हरता. ओके. सो ह्या वर्साक कसल्या आसनाचेर बसलेलो?
कसली मूर्ती तुम्ही पळयता? पळयता जो कितें नवें आयलां तेंच व्हरपाच्या तयारेन आयलेत. हरशी तुम्ही कसल्या आसनाचेर बसले? पोरू हांवें एक व्हेल्लो जो राम मंदिराचेर आशिल्लो, ताज्या आदल्या वर्सा कोविड-19 ह्या विशयाचेरूय गणपती व्हेल्लो. सगळ्यांच्यान व्हड मूर्ती आशिल्ली ती आमी आमगेर व्हेल्ली. खास करून आमी हांगा मुद्दाम येता कारण वेगवेगळ्यो मूर्ती आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. सो ह्या वर्साक तुम्ही सायज बीन कितें तकलेन धरून येयल्या? तशें कांय ना, 2.5 फुटांच्या वयरूच आसता. 3.5 ते 4 फुटांची व्हरतात आमी. ओके, थँक्यू. येस. भाऊ, तुमचें नांव कितें? गिरीधर नायक. खंय सावन येयल्यात तुमी? आमी बेतीवेरे सर. कसले अशें तुमकां हें आसा? वाहनाचेर बसलेलो, फुलार बसलेलो? ना, आमी वार्षिक आमी आतां व्हरता 2-3 वर्सां म्हणल्यार बसलेलीच मूर्ती व्हरता. जशी सर पुडये घालून बसलेली आसता पळय न्हू, ती मूर्ती व्हरता आमी. तेजे फाटल्यान रिजन बी अशें कितें आसा? रिजन म्हटल्यार आमची पयलीं आमी व्हडली मूर्ती हाडटाली, म्हणजे म्हाज्या आज्याच्या बापायच्या टायमार बीन, आनी ती बसलेलीच आसताली आनी पुडयान आसताली अशी. म्हणून तेंची ती एक हें सांबाळपाक जाणट्यांची हांवूय तीच मूर्ती व्हरता आतां, म्हणजे बसलेलीच मूर्ती. आदी पासून जाणटे आमचे तीच मूर्ती घेवन येयल्ले आसा न्हू, म्हणजे ती परंपरा एक चालू कशी आसून तेंचे हितूनच्यान. आतां खंयची मूर्ती आवडली बी तुमकां आतां? आतां आमी जस्ट नाव आतां येयल्ले आसा पळोवपाक. आतां पळयता खंयची आवडीची ती मूर्ती आमी घेतली. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात की मकर जे गोंयान प्रत्येक घरान एक युनीक तरेचे अशे प्रत्येकाक जाय, आनी प्रत्येक मनीस आपले मकर आनी आपले डेकोरेशन एक युनीक आसचें हेजेर लक्ष दिता. आनी चवथ म्हटल्यारूच हांगा हितून खूब अशी उमेद आसता. जाल्यार आयज आमी हांगा आसात की हांगा तुमी पळोवंक शकतात की कितले अशे हांगा नक्षी अशे केल्ले आसा आनी डिफरंट तरेचे मकरांचे हांगा क्राफ्टींग सुरू आसा. तशेंच अजून पेंटींग तेंचे जावना, पूण पेंटींग ते थोड्यान करतले. आनी आयज आमी पळोवया हांगा. तर मुशक राजाचेर बसलेलो हो गणपती हो पळयात तुमी. सुंदर अशें तेणें आसन घेतलेलें आसा आनी मुशक राजाचेर तेणें जे तेजें वाहन आसा मुशक राज तेजेर बसलेलो आसा. मागीर तेजे मुखार हांगा तुमी पळोवंक शकतात हो दगडूशेठ. सारको असो परफेक्ट सारके दगडूशेठाचे जे रेप्लिका आसा ती हांगा तयार केल्ली आसा. आनीक तशेंच हांगा सुंदर अशें तेणी हांगा न्हेसवणी केल्ली आसा गणपती, आनीक तेका एक आसनाचेर बसयल्लो आसा ह्या मुर्तीन. अशें तुमकां भरपूरश्यो मूर्त्यो हांगा पळोवंक मेळटात. आनीक अशे भरपूरशे तरेच्यो भरपूर आसनांचेर बसलेल्यो हांगा विविध तरेच्यो मूर्ती हांगा तुमकां पळोवंक मेळटात. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर गौरेश गांवकर.